राज्यातली पंचायत वेंचणूक सोंपतकच आदलो आमदार क्लाफासियो डायस म्हणटा तळागाळातली वेंचणूक पक्षाच्या आदाराचेर न्हय तर लढो दिवपी उमेदवाराच्या बळग्या वेल्यान जाता। आयकात ताका कितें म्हणपाचें आसा तें। 1997 वर्सा पयलेच खेपे सरपंच म्हणून काम करपी डायस म्हणटा याच कारणा खातीर आपले पॅनल सातत्यान वेचून आयिल्ले आसा। सध्या काँग्रेसीच्या युरी आलेमावाच्या फुडारपणा खाला आशिल्लो हो मतदारसंघ कितलीशीच वर्सां नागरी प्रस्नांनी त्रासलेलो आसा, जे सरकाराच्या उदरगत प्रकल्पाक लागून सोडोवपाक जाता अशें डायस म्हणटा। जावं पारोडा आमगे सातांतले 5 लोकांक जिखून दिले। स्वताचो 7 येताले ते पूण मातशें आमगे कॅन्डिडेट एक जालो आनी एक मातशें आमचे मध्ये जावन एक आमचे डिफीट जालो। सो 5 लोकांक जिखून दिले आनी आंबोले आमगेले 4 येयले। एक मोठो वार्ड बाबू पटा म्हाका 6 पटा तितून तुमगे 4 जिखले 6 सो एक वार्ड आमगे एक पंचायत वार्ड बाबू पटा आनी 6 म्हाका पडटाले। सो हे लोकांनी आमकां मॅन्डेट दिली। सो लोकांनी कामां करपाक हितून कोणाले एमएलए जायना कित्याक हिंगा ग्रासरूट लेवल। सो ग्रासरूट लेवल ते सरपंच पंचायत लोकांक खबर आसा आनी आमगे विलेज स्पेशली पारोडा आमकां खबर आसा कितें करपाक तें। सो जे डेव्हलपमेंट हाजेर कित्याक बीजेपीन गेलो ते लोकांक सगळें खबर आसा। डेव्हलपमेंट करपाक जे आमगे काम हाडयता ते वचून करून दाखयली। जावं चांद्रा अंडरपास तो कोणें करूना तोय करून दाखयलो। आमगे वो गुडी टू काराड्या वायडनींग ऑफ रोड वो 40 वर्सां जाली। 10 वर्स मिनिस्टर जावन गेले पयलींचे, जायत आमदार जावन गेले। इतले एक्सिडेंट जावन लोक पांय म्हूण आजून घरां आसा कितले मरोन गेले। थिंगा एवरी विका ते पंपा कडेन आमगे गुडी पारोडा लोक हे जाले जखमी जावन आसाय। कोणे पूण आमी टू सीएम प्रमोद सावंतान बी बरें करूं मेळटा। जेन्ना थिंगेलो इतल्यो फायनान्स 20 करोडांचो 4 एस्टिमेट करून ते वायडनींग काम चालू आसा। कोविडा लागून मात डिले जालो, आतां आनी 4-5 म्हयने भितर तें काम कंप्लीट जातलें। तो इनाम म्हाका लोकांक दिलो परत। गोंया बीजेपी गेलो कित्याक गेलो खबर आसा आनी आमी काम कोताय लोकांले। कुंकोळे फायर स्टेशन बी हाडलें, आंबोल्या खंय रस्ते हॉटमिक्स थिंग घालून दिलो। म्हणजे पार्टी एश वोट आसना म्हणजे बीजेपी काँग्रेस आतां आमगे एसएमचे झेडपी पार्टी सिंबलाचेर जाली। आनी हिंगा पंचायत म्हणटा कितें म्हणजे लोकां हरे कोण काम कोता कोण लोकां पावता ते लोक पळोवन वोट मारता। वर आमी सांगिल्लें ते कोणाक घुसयलें लोक माना म्हणजे पार्टी लागून अशें लोक मानात आमचे हिंग जाल्यार। सो पार्टी ब्लेसिंग आसोताय। सो आमगेले स्पेशली पारोडा लास्ट 97 जेन्ना हांव सरपंच जाल्लो आज पासून पंचायत म्हजे अंडर हांव इलेक्ट करून हाडलो आसा। 25 वर्स पासून 97 हांव सरपंच जाल्लो, मागीर परत 2002 जाल्लो सरपंच। तेन्ना सो ती पंचायत आमच्या हातीन आसा। जेन्ना हांव एमएलए जाल्लो आतां 17 तेन्नाय सगल्यो पंचायतो 6 पंचायतो एक्सेप्ट म्हणजे 6 पंचायतो आमच्या हातीन आसलेल्यो। जावं हे आमगे सालसेटी पटाय त्यो 4 मागीर आंबावले आनी हिंगा। पूण आतां कितें जाता थोडो बेज आमचो सालसेटीक मोस्टली लोक काँग्रेस आसताय। सो तिनी 3 पंचायत जावं चांदर गिरदोले म्हाका जावं थिंगा तेजे येयले पॅनल। सो म्हज्या 2 येयल्याय थिंगा पूण आमी तेश कोण डिस्क्लोज केलें ना आनी हांव पर्सनली कोणाकूय अशें कोण सांगपाक गेलो ना कित्याक वोट मारे कोरे म्हूण। सो आमी इनडायरेक्टली सपोर्ट केलो थोड्या कॅन्डिडेटाक ते मुगे जिखलो आसाय पूण हांव ते डिस्क्लोज करना। हाले मेन इनिशियल गेल्लो तर आमगे पारोडा आनी आंबावली पंचायती आनी बाळ्ळी तो आमकां चड बाबू पडटा 5 पॉयंट ताका पडटा आनी 4 पॉयंट म्हाका पडटा 9 मेंबर पंचायत ती व्हडली पंचायत बाळ्ळी। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत।